नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नायकाच्या उगडासान पणजेच्या कला अकादमीत घडोवन हाडली शोक सभा. तांचो लोकां खातीर मोग आनी केल्ल्या वावरा विशीं जागयल्यो यादी. साखळी सुर्ला गावात झाडांची बेकायदेशीरपणान कत्तल केल्यान ग्रामसभेत जालो बरोच बोवाळ. पंचायत हो सादो विशय हाताळपाक कित्याक करतात कळाव, थळावे मागतात जाप. प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाच्या विशयावयल्यान तापली बेतोडेची ग्रामसभा. आयआयटी प्रकल्पाविशीं पारदर्शकताय दिवची. ग्रामसभेत एकमतान थाराव केलो पास. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात स्फोट जावन मरण आयिल्ल्या कामगारांच्या फॅमिलीन दरेकी 10 लाख भरपायेची केल्या मागणी पुराय करिना तो मेरेन कुडी घेवचे ना ताब्यात दिल्या शिटकावणी. कोमनीदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक गिरी कोमनीदादीन केलो खर विरोध. गिरी कोमनीदादीच्या बसकेत थाराव पास. अध्यक्ष तुलियो डिसोजान दिली म्हायती. राज्यात चड पावस पडिल्ल्यान ताळगांवच्या शेतकारांचेर आयल्या हावळ. दर वर्सा ह्या अडचणीक तोंड दिवचे पडिल्ल्यान शेतकारांनी उक्तायली खंत. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आयतारा साखळी सुर्ला वाठारांतली ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत वाठारांत जाल्ल्या झाडांच्या कत्तल प्रकरणा संदर्भात बरोच बोवाळ जालो. पंचायत हो सादो विशय हाताळपाचो सोडून उडयता कित्याक हाची जाप आता फ्युरियोज जाल्ले थळावे मागपाक लागल्यात. आम्ही किती दिवसांनी उगी होता आमका खबर झाली आता येतो दिवाळ आयतारा जाल्ले सुर्ला साखळेची ग्रामसभा बरीच तापड जाली. सुर्ला गावातल्या सुमार 3.5 किलोमीटर लांबायच्या दोंगुल्लेचेर झाडां कातरपाच्या प्रकरणात पंचायत समिती, जैव विविधताय समिती आणि थळाव्यांनी मिळून कातरिल्ल्या झाडाच्या संख्येची तपासणी करून ताची पडताळणी करून अहवाल तयार करपाचो निर्णय घेतलो. पूण निमण्या खिणाक उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या सुचोवण्या उपरांत पंचायतीन ही तपासणी रद्द केल्ल्यान सुर्ला पंचायतीत बरोच बोवाळ जालो. पळयात सुर्ला गांवचे ग्रामसभेत जाल्ले केसांवदी कोफुसांव. फाटल्या आयतारा ग्रामसभा जाल्ली आनी थंय आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की हाजे इल्लीगल ट्री कटींग आसा. त्या ग्रामसभेक बोवाळ जाल्लो काय की ते इल्लीगल ट्री कटींग जाला तेचो रिपोर्ट जाला काय कितें, तर पंचायत मंडळान आमकां सांगलें रिपोर्ट जावना म्हणून. आनी थंय डिसिजन अशें जालें की आमी वचून स्वता पंचायत, VDC आनी बायोडायवर्सिटी आनी गांवचे लोक वचून रिपोर्ट करुया म्हणून. आनी त्या दिसा ठरयलें की शेनवारा वचून रिपोर्ट करपाचो. आमी वचून ते थंय इन्स्पेक्शन करपाचें, एक्झॅक्ट झाडां कितकी मारल्या, कोण खंय मारल्या, कितें मारल्या तेचो. त्या प्रमाणे ह्या शेनवारा वचून करपाचें ठरलेलें. पूण कालूच आमकां अशें एक लेटर दाखयलें पंचायतीन की आमी तें हें कॅन्सल केलां. तें बी काल, म्हणजे आयज वचपाचें जाल्यार काल तेंच्यांनी लेटर धाडलें की थंय तुमकां वचपाक पंचायतीन थंय वयचें न्हू, कित्याक तर कलेक्टरान रिपोर्ट केला की कलेक्टरान ती सगळीं झाडां मेद्दिल्लीं आसा, पंचायतीन थंय वचून मेदची न्हू म्हणून. पूण आमचो कलेक्टराक एकूच प्रश्न आसलो, तो आयज तेकाच लागून हो विशय तापलो की आमच्या घरान जर चोरी जाल्या जाल्यार ती चोरी आमी कितकी जाल्या ती सांगप ना, पोलीस येवन सांगतले कितकी जाल्या ती चोरी, असो विशय हांगा जालो. ग्रामपंचायतीक सांगता मेजू नाका म्हणून आमी मेदल्या म्हणटा कलेक्टरान, FN फायल केला म्हणटा. आमकां रिपोर्ट कॉपी अजुनूय दिवंक ना. बरें, तेंच्यांनी जर तो येवन थंय इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार तेंच्यांनी पंचायतीक विश्वासान घेवंक ना, VDCक घेवंक ना, ना कंप्लेनरांक घेवंक ना. म्हणजे एक्चुअल झाडां मेदल्या की ना होच आमकां दुबाव आसा. मिटींग आपयल्लें, डिस्कशन तेंचें चललें, पण म्हाका दिसता पंचायतीन तांकां बरें आन्सर दिल्ले आसा. तेंच्यांनी तांकां बरें म्हणजे प्रश्न उत्तर तेंचे बरें जालें आनी तें खेळा मेळान तेंचें जाल्लें अशें. लास्टाक जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशें दिसलेलें आहा. आनी तेंचें कितें काही तेंकां शंका आसा जाल्यार हांवें तांकां प्रॉमीस केलां की तुमकां दोनूय जी आमची पंचायत मंडळ आनी हे आमचे जे आतां जे NGO आसा, बाकीचे आमचे बायोडायवर्सिटी आसा, बाकीचे हेज्या संदर्भान जेका आमच्या नागरिकांचें इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें त्या भागांतल्या तांकां सांगलां आमी CMA कडेन या आनी CMAचे अपॉयंटमेंट घेवन दिता आनी तो विशय CMA कडेन मांडल्या उपरांत हो दोगांयकूच ह्या विशयाचेर तोडगो काडटलो. म्हाका विश्वास आसा आयज आमकां ते
करचे पडले की आमकां ऑर्डरूच तशी येयल्ली की आमी पयलीं केल्ले आहा जॉयंट इन्स्पेक्शन, तुमी आनी परत करपाचें ना म्हणून. खंयच्या बाबतींत जॉयंट इन्स्पेक्शन आहलें? जितली कितें ट्री कटींग जाल्ली पळय थंय ती पळोवपाक वचपाचें. की जे तुम्ही रिमांड लेटर केल्ली रिपोर्ट करपा खातीर ती कित्याक आजून येवंक ना. तेन्ना आमी आतां तांकां पर्सनली सांगलां की आमी प्रत्येक ऑफिसान वचून फॉलोअप करता. जो रिपोर्ट आमी मागला तेंचे कडेन किंवा जे लेटर आमी केल्या तेंचे जाता इतके बेगीन पर्सनली त्या ऑफिसांनी वचून सरपंच सेक्रेटरी आमी वचून फॉलोअप घेवन तो रिपोर्ट आमी मेळोवपाचो प्रयत्न आतां करतले. की ते सिस्टमीन सरपंचांनी सांगलां तांकां की आमी तो रिपोर्ट तेंचे कडसून पर्सनली फुड्यान बसून 1 to 1 उलोवन आमकां तो रिपोर्ट मेळोवपाचो प्रयत्न आमी पंचायत करतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा बेतोड्याची ग्रामसभा प्रस्तावित आयटी प्रकल्पाच्या विशयावयल्यान तापली. आयटी प्रकल्पाविशीं पारदर्शकताय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत लावन धरली. उपरांत थळाव्यांनी आयटी प्रकल्प आड थाराव पास केलो आनी आयटी प्रकल्प रद्द केल्ल्याची कायदेशीर सुचोवणी काडची असोय थाराव ग्रामसभेत पास केलो. तशेंच कोयर वेवस्थापनाचेर सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून लेगीत ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी पंचायतीक धारेर धरले. प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो तो आमी आतां ग्रामसभेच्यान रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आसा दॅट आमकां तो प्रोजेक्ट फ्युचराक सुद्दां हांगासर येयलो नाका म्हणून. सो आनी ग्रामसभेन आमकां तें रेजोल्युशन दितलें म्हणून सांगलां. सो पळोवया आतां दिता केन्ना दिता आनी कशें दिता तें. म्हजें नांव दिशा रमण गावडे आनी आमकां हो IIT प्रोजेक्ट न्ही हांगा खंयचो प्रोजेक्ट आमकां हांगासर नाका. आनी हांव गोवोरमेंटा कडेन इतकें सांगपाक सोदतां की जशे तरेन तुमी फर्स्ट नोटिफिकेशन जशे तरेन तुमी गॅझेटियराचेर घातलेली न्ही की हांगासर IIT प्रोजेक्ट येवपाचो आसा म्हणून, तशेंच तुमी गॅझेटियराचेर परत एकदां घाला की कॅन्सल केला म्हणून हे प्रोजेक्ट आनी हांगासर खंयचो तसो प्रोजेक्ट येवपाचो ना जो आमच्या एग्रीकल्चरल लँड आनी आमच्या एनवायरमेंटाक हार्म जातलो. स्पेशल ग्रामसभा मागलेली आणि ती स्पेशल ग्रामसभा तेणे अजून पर्यंत घेतलेली ना आणि ताका लागून आमी काल शुक्रारा वचून ते बिडवून अभिलागू घातलेले आसा. पूण आयज आमी एक जवळ जवळ म्हाका दिसता पयले खेपे अशें बजेट आमच्या पंचायतीन जाला की जवळ जवळ 38 एप्लिकेशनां आयज थंय गेल्ली आनी आयज इतिहासान हो बेतोड्या पंचायतीची पयली खेप अशें आसा. आनी चडशे विशय जे आशिल्ले ते फक्त IITक लागून आशिल्ले आनी आयज ते रेजोल्युशन पास करून घेवपाक खूब फाटीं फुडें जातालो सरपंच आनी पंचायत बॉडी. पूण खंय ना खंय तरी तेंचे दबाव येयल्ले कारणान आयज हो तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी आमकां जशें जाय तशें रेजोल्युशन आयज सरपंचाक आनी सेक्रेटरी आनी पंचायत बॉडीन पास केल्लें आसा. कितें म्हणून पास केल्लें आहा तें तुमकां कशें जाय तें? आमकां अशें जाय आशिल्लें की 63/2 जो आसा हो कंप्लीट एग्रीकल्चरल झोन आसा तो आनी तो प्लॉट जो आसा तो 19,47,000 असो आसा प्लस आसा. तर हे हो जो आसा हितून खंयच इंडस्ट्रियल इस्टेट येवपाक जायना. हितून म्हणजे IIT प्रोजेक्ट सोडून आनी थंय कसलोच प्रोजेक्ट येवपाचो ना येवपाक जायना हेच्या भविश्यान. आनी हे फक्त जो आसा हो फक्त एग्रीकल्चर झोन आसा हांगा फक्त एग्रीकल्चर करपाकूच हो यूज करचो आनी आमची जी कम्युनिटी आसा कम्युनिटीक लागून हो थंय उरलेलो आसा आनी तो हेच्या फुडें असोच आमचो तो आमच्या पोजिशनार तो उरपाक जाय. म्हणजे गांवाक लागून हो जो जमीन जी आसा ही गांवाक लागून वापरपाक जाय तिवूय बीन एग्रीकल्चर पर्पज नॉट अदर दॅन एनी पर्पज. रेजोल्युशन आमी तेजे कडेन वाचूनय घेतलेलें आसा आनी हे रेजोल्युशन जें आसा हे रेजोल्युशन आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी दिवचें म्हणून आनी आमकां जर गरज पडली आमकां जर अशें दिसता जाल्यार आमी ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय दितली. ज्या ग्रामस्थाचो एकूच विशय आशिल्लो की आमकां IIT नाका. सरकारान 28 तारखेक गेल्ल्या सरकारान डिक्लेअर केलें की मिनिस्टर आमचो मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो अक्षय
तसोच कोमुदाचे अध्यक्ष आणि स्वतः सरांना हांव बसलेलो. सरान थंय सांगलें की प्रेस घेवन की ही जी IIT आहा ती कंप्लीट स्क्रॅप जाली, पूण लोकांच्या समाधाना खातीर आनी लोकांनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा म्हटली ती आमी घेवन आशिल्ली ती आमी परत मागीर सरान स्क्रॅप केली. मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो ती स्क्रॅप केली म्हणून. तेन्ना आमी परत आमी एक फोर्टनायट मिटिंगेक रिजोल्युशन घेतलें की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेवपाची गरज ना. जेन्ना गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केलें की स्क्रॅप केली म्हणून, ते खातीर आमी ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेतली ना. आनी लोकांक सांगलें तुमचो जो इश्यू आसा तो तुमी ऑर्डिनरी ग्रामसभे मांडू शकता. आनी त्या लोकांनी मांडलें, केळी मेळचें जालें आनी आमी तें रिजोल्युशन बरे भशेन घेतली आनी बरे भशेन ग्रामसभा जाली. आनी म्हाका दिसता ही तर आयची ग्रामसभा एकदम आमची बरी जाली. IIT विरोध जो आशिल्लो, IIT विशय जो आशिल्लो, IIT विशया वयल्यान बरीच तापली, भरपूर हेचेर चर्चा जाली आनी अखेर जे ग्रामस्थांनी बेंदोडा ग्रामस्थांनी जे निवेदन दिल्लें की हो IITचो जो विशय आसा तो ग्रामसभेन हांगा ठराव घेवचो, आवाजी मतदानान ठराव घेवचो आनी हांगा कसलेच हेजे मुखार प्रकल्प हाडपाची ना अशे तरेन ठराव घेवचो आनी हो प्रकल्प रद्द करचो असो ठराव घेवपा खातीर तेंच्यांनी निवेदन दिलें. पूण हेची बरीच चर्चा जाल्या नंतर अखेर सरपंच, पंचायत मंडळ यांनी जो हो ठराव मंजूर करून घेतला आनी ग्रामसभेन आवाजी मतदानान हो ठराव मंजूर जाल्लो आसा की हेजे मुखार कसलेच प्रकल्प येवपाचे ना आनी हांगा कसलेच प्रकल्प जावचे ना. हे संदर्भान ठराव घेतला म्हणून ग्रामस्थांनी हांगा पत्रकारांक यांची म्हायती दिल्ली आसा. आनी ग्रामस्थांनी सांगलां की गॅजेटाचेर जसो घातलेलो की हांगा IIT येता, हो गॅजेटाचेर जेन्ना विशय येयला तसोच विशय हांगा रद्द जालो म्हणून गॅजेटाचेर परत अधिसूचना काडची अशें तेणी सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर बेतोडच्यान एकनाथ खेडेकर. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात 3 कामगारांक मरण आयिल्लें. देखून ह्या कामगारांच्या फॅमिलीन दरेकी 10 लाख रुपया भरपायेची मागणी केल्या. तशेंच तांची कूड घरा धाडपाची मागणी केल्या. मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन 3 कुडी ताब्यांत घेवचे नात अशी शिटकावणी कामगारांच्या फॅमिलीन दिल्या. पळयात पुराय बातमी. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात शुक्राराक व्हडलो स्फोट जावन छत्तीसगड हांगासरले विनोद आनी संतोष ह्या दोगांय कामगारांक जाग्यारूच मरण आयिल्लें. जाल्यार वेस्ट बेंगालचो शाहिब अली ह्या 3ऱ्या कामगाराक GMCत उपचारा वेळार मरण आयिल्लें. तशेंच हेर जखमी कामगारांचेर उपचार सुरू आसात. मजगतीं मरण आयिल्ल्या कामगारांची फामील आयतारा एकठांय आयली. कामगारांक मरण आयिल्ल्यान तांच्या फामिलीन दरेकी 10 लाख रुपया भरपायेची मागणी केल्या. तशेंच तांची कूड घरा धाडची अशी मागणी केल्या. मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन 3 कामगारांच्यो कुडी ताब्यांत घेवचे ना अशी शिटकावणी फामिलीन दिल्या. कंपनीन कामगारांक योग्य सुरक्षेची उपकरणां दिवंक नाशिल्ल्यान अशा तरेची घडणूक घडल्या अशें तांचें म्हणणें. जीजा था सर, मेरी बहन का वाइफ था संतोष कुमार सर, और एक उसका भाई था सर संतोष कुमार का. मेरा 2 आदमी मरा सर. उसका नाम क्या दूसरे? वो तो एक आदमी का नाम विनोद था, एक आदमी का नाम संतोष सर. दोनों सगे भाई हैं सर. हमारी डिमांड यही है सर कि बॉडी घर तक सुरक्षित पहुंच जाए जल्द से जल्द, और क्या है उसका जो जाने का खर्चा है वो सब कंपनी दे और उन लोगों का मुआवजा दे. कम से कम 10-10 लाख रुपए एक लोग का दे, क्योंकि जान चली गई, जान वापस आएगी नहीं. उन लोग का छोटा बच्चा है, उन लोग का कम से कम भविष्य के लिए कुछ करे. कम से कम 10 लाख रुपए दे, तब तो हम बॉडी यहाँ से लेके जाएंगे. नहीं बॉडी यहीं एक्सपोज हो जाएगी, नहीं ले जाएंगे बॉडी. सुपरवाइजर आता है, बोलता है कि इधर बोलता है कि हम कोई पैसा ऐसा नहीं देगा, हम खाली बॉडी तुम्हारा पहुँचा देगा वहाँ. तो ऐसा नहीं होगा सर, हम बॉडी ही नहीं लेके जाएगा, ना पोस्टमार्टम करवाएगा सर, साइन ही नहीं करेगा. हम जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा 10 लाख रुपए हमको चाहिए सर, हमको 10 लाख रुपए चाहिए, तभी हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज के घर लेके जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाएगा सर. कहाँ से आए आप लोग? हम लोग MP से हैं सर. अब एक ही घर के 2 चिराग बुझ गए सर, वहाँ कोई कमाने वाला नहीं रहा सर. कम से कम उनके बच्चों को तो मिले सर, वहाँ कोई कमाने वाला नहीं है सर. जो चला गया वो तो आएगा नहीं, लेकिन कम से कम उसके बच्चे को जो शादी ब्याह हो जाए उसके उतना खर्चा तो देती नहीं है सर. सेफ्टी का पूरा लापरवाही हुआ है सर. पूरी लापरवाही का जो हुआ है उसका जुम्मा उठाए कंपनी, नहीं अपन गेट पे बैठ के धावा बोल देंगे सर. अभी तक कोई मिला है इधर आके तुमको? कोई मिला सर, सुपरवाइजर आता है, वो बोलता है कि हम करेंगे कुछ ना, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा सर. 3 दिन हो गया. अच्छा ये बताओ, अपन उसी दिन बता दिए हैं उसके फैमिली को कि डेथ हो गया. वो लोग का रो के बुरा हाल हो गया सर. कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल से. क्यों आए इधर? काम करने आए हैं. काम करने के लिए? हाँ, 2 गाड़ी काम करते कर लिया. और मिस्त्री सर. हॉस्पिटल में क्यों आए? हॉस्पिटल में वो जो पानी जहाज में आग लग गई थी
तो हम लोग वहाँ पे काम पे गया था मेरा गाँव वाले का, एक मेरा मामा का लड़के का भाई है, एक मेरा पूरा गाँव का लड़का है, वो भी भाई लगता है। और तो दोनों डेथ हो गया। एक हॉस्पिटल में थोड़ा जिंदा है, एक डेथ हो गया। अभी सेठ लोग क्या फैसला करते हैं नहीं करते हैं, तो अभी तक हम लोग को कुछ बताया नहीं। 3 दिन हो गया इधर, 3 दिन पहले ही डेथ हो गया। हम लोग वही बोलते हैं कि हमको गाँव लेके जाना है मेरा भाई को, कि हम लोग को जो उसका माँ बाप ऐसा गरीब आदमी है, हम लोग रो के बेहाल हो गया। तो जवान लड़का मरा, अभी शादी भी नहीं, 17-18 साल का उम्र का, 21 साल का, हाँ 21 साल का उम्र का। अभी उसका माँ बाप को कमा के खिलाता, अभी वही नहीं रहेगा तो उसका माँ बाप को कौन खिलाएगा। अभी तो लोग रो के बेहाल हो गया है। हमारा डिमांड यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा मदद करें, सेठ लोगों से कुछ हमारे हेल्प हो जाए, उनको बॉडी को लेके गाँव चलाए। हमारा इतना ही निवेदन है। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील। कम्युनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक गिरी कम्युनिदादीन खर विरोध केला। हे विशींचो थाराव घेतिल्ल्याचे गिरी कम्युनिदादीच्या वांगड्यांनी सांगले। कम्युनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करची न्हय अशें तांचें म्हणणें। आयतारा गिरी कम्युनिदादीची सर्वसाधारण बसका जाली। कम्युनिदाद ऑफ गिरीची जनरल बॉडी मिटींग ठरयल्ल्या त्या प्रमाणे जाली, बरे भशेन जाली आणि कांय निर्णय जे आमी प्रस्ताव मांडलेले ते सगळे मंजूर जाले। त्या प्रमुख हितून कितें आशिल्लें दॅट आमी जो सरकाराचो बील आशिल्लो लास्ट असेंब्लीन 39 ऑफ 2025 इलिगल कन्स्ट्रक्शन्साचे रेग्युलरायज करपाक कम्युनिदादीच्या जाग्यांचेर, ताचो कम्युनिदादीचो निशेध आसा आणि आज प्रस्ताव मांडून तो प्रस्ताव मंजूर जाला। आमच्या मेंबरान एप्रूव केला की असली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जांचेर आमची कारवाई चालू आसा ते खंयच्याच सर्कमस्टांसीन लिगलायज करपाचें ना। घरां कित्याक सरकाराचें फक्त घरांचेर आसा। घरां ही लिगलायज करपाची आमच्या जनरल बॉडीन अपोज केला। आतां कितें आसा ताचेर ऑनरेबल हायकोर्टाची 2 डिसिजन, 1 एप्रील 2025 आणि 6 मार्च 2025, 2 रीट पिटिशनाचेर 3 सुओ मोटो ऑफ 2024 and 38 ऑफ 2024 ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालयान तेजेर एक ऑर्डरी पास केला की सरकारी ऑफिशलांक जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं पंचायत जावं एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कम्युनिदाद तांचेर कितें कारवाई जाल्या आनी कितें कशी कारवाई करपाची तें डिटेल तांणी हायकोर्टान दिला। आतां तांणी हायकोर्टान रिपोर्ट्स मागयल्या की ताचेर वयर कितें कारवाई जाल्या आनी जावना। सो आमी आतां ते विथ द एडमिनिस्ट्रेटर फॉलोअप करता। आमच्या नदरेक तरी इलिगल घरां ना, पूण आमी एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑल गोवा कम्युनिदाद दॅट सच मॅटर्स शूड नॉट बी लिगलायज्ड। आमी नॉट ओन्ली वी आर ओपोजींग द बील, आमी तेंको दिला दुसऱ्या कम्युनिदादी जे हायकोर्टान गेल्या की ह्या रीट पिटिशनाक आमी भाग घेवन ताका तेंको दिवचो। असली घरां तर तांचो रिक्वेस्ट तांचो ते आमी परत आमच्या कम्युनिदादीचे जनरल बॉडी मुखार मांडटले असले डिसिजन। एक तरी घरां काय अजूनय येवंक ना, पूण हेचे फुडें कितें घरां येयत जाल्यार आमी तेजेर निर्णय। राज्यांत अंदू शेतकारांचेर संकश्टाचे वीज कोसळ्ळां। ताळगांव शेतकारांच्या पोटार तर हावळ आयल्या। रोयिल्लीं शेतां चड पडिल्ल्या पावसाक लागून पिड्ड्यार जालीं। आमी 2000 चौखण मिटर वाठारांत शेतां कसयलीं खरीं, पूण फकत सुमार 200 किलो भात मेळिल्ल्यान शेतकारांनी दुख्ख उक्तायलां। पावस हो शेतकारांक जायच, पूण चड पडिल्ल्या पावसाक लागूनय शेतांची बरीच नाशाडी जाल्ली पळोवपाक मेळटा। अंदू चड पडिल्ल्या पावसाक लागून ताळगांवच्या शेतकारांक खूब त्रास सोंसचे पडले। अदीमदीं चड पावस पडिल्ल्यान आमची पिकावळ नश्ट जाल्या। तालिगांवच्या शेतकारांनी 2000 चौखण मिटर वाठारांत शेती केल्या खरी, पूण तातूंतल्यान फकत 200 किलो भात मेळिल्ल्यान हुस्को उक्तायत। दर वर्सा अशाच समस्यांक तोंड दिवचें पडटा अशें दुख्ख तांच्यांनी उक्तायलां। आयकात तांचे उतफर्के। कशें कितें कितें म्हणटा? प्रॉब्लेम व्हडलोसो काय जावना,
हय पूण मदीं मदीं पावस पडटा तेजो कितें म्हणजे लायक इफेक्ट जाता तुमच्या शेताचेर बीन? जाता हय जाता इफेक्ट जाता. म्हणजे कितें जाला ह्या वर्सा तुमकां इफेक्ट? ह्या वर्सा पावस चड येयलो आनी ते रोयलेले ते हे जाले बुडोन उरले भितर. हा 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 आनी सगळे कुसले. ओके. थोडे मेवले थोडे गेले चड पावस. कितले सुमार तुम्ही आता हे केलेले? आमचे आसतले 2000 स्क्वेअर मीटर. हा तेतले आता कितले मेळ्ळा तुमकां भात? आमकां मेवला एक 200 किलो सुमार. ओके पण चड कितें नुकसाण जाला हे पावस मदीं मदीं पडटा तातून काय? हय नुकसाण म्हळ्यार एकशे जावपाक जाय आसले 1000 किलो ते 200 किलो जाले. हा ओके. पूण म्हणजे अशें वर्सान वर्स जाताले काय ह्याच वर्सा जाला? ना जाता वर्सान वर्स जाताच. हा ओके ओके. पूण मदीं मदीं पावस पडटा तेजो तुमकां सारको प्रॉब्लेम तर? हय पावस पडलो म्हणटा बुडोनूच रावताले न्हू. हय मागीर परत रोवपाक टायम जाला आनी चरवो घालूंक मेळनालो. मागीर खूब टायम जाला. हरशीं अशें जाताले वर्सान वर्सा काय ह्याच वर्सा जाला? ना केन्ना केन्ना जाता तशें. ओके. हा 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 पावस चड जाला म्हणटा चरवो पिड्यार जाला. ओके ओके. आतां कितें जाला आतां तशें शेताना न्हू. हो कितले तर नुकसाण कितले जाला आसतले तुमकां? हा ओके. कितले दीस तुमकां ते सुकोवचे पडटा? 3 दीस. ओके. कितले आनी कितले दीस सुकोवंक जाय तर? आयज काबार. आयज तुमी घरा व्हरपाची? गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी खाला येवपी घरां आनी शेत जमनींच्या मालकी हक्का खातीर नव्यान केल्ल्या अर्जांक अणसरून आता रोखडीच सर्वे करतले अशी माहिती कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो कायदो सल्लागार आदवोगाद नारायण नार्वेकर हांणी दिली. सर्वे करतना लोकांनी सादूर रावन सर्वे विशीं जतनाय घेवची असोय उलो तांणी मारलो. मयेच्या ज्या नागरिकांची कस्टोडियन प्रॉपर्टीत 15 ऑगस्ट 2014 पयलीं घरां बांदल्यात त्या घरांचो आनी शेत जमनीचो मालकी हक्क मेळचे खातीर मयेच्या लोकांक अर्ज करपा खातीर 90 दिसांची मुजत दिल्ली. हे मुजतीत आयिल्ल्या अर्जांची छाननी करून आतां घरां आनी शेतांचे सर्वे करतले अशी माहिती कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो कायदो सल्लागार आदवोगाद नारायण नार्वेकर हांणी दिली. मये कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या बद्दल जे सनदी आहा तेच्या विशीं 2 उतरां उलोवंक सोदता. लास्ट डेट जी 7 ऑक्टोबर 2025 जवळ 796 फॉर्मां सॉर्टिंगाक गेली. हितूंतली 298 घराची सनदी आहा आनी 496 शेताच्या जमनी बद्दल आसा. आनी आतां फुडलो प्रोसेसा बद्दल एक 2 उतरां काळजीची अशी सांगूंक कशी म्हाका दिसता. पयल्यान पयलीं सॉर्टिंग केल्या नंतर जवळ 179 मामलेदार ऑफिसा कडेन जाल्लेली आसा. ती मामलेदार ऑफिसा कडेन वयता आनी मामलेदार ऑफिसा नंतर नोटिशी वयतल्यो ज्यो कोणाक आसा म्हणजे फस्ट कम फस्ट गो अशें आसतलें. ते नोटिशी जेन्ना येता तेन्ना तलाटे कडसून येता नोटीस आसता ती जी कोणाक येयल्ली आहा तेणी मेन काळजी घेवपाची की नोटीस येता ते दिसा तेणी जेन्ना सर्वेक दवरलेले दीस आसा ते दिसा हजर रावूंक जाय. आनी हजर रावन हे दोनायकूच शिटकावणी घराच्या बद्दल आनी शेताच्या बद्दल. घराच्या बद्दल शिटकावणी अशी की आपले घराची एरिया तेंच्यांनी दाखोवपाची. दुसरी आतां शेताची जवळ 496 एप्लिकेशनां पावलेली आसा. आनी म्हाका सांगूंक दिसता शेताचे जेन्ना मेजरमेंट जातले तेन्ना पर्सनली हजर रावन आपले बाउंड्री आहा ती खरें जेन्युइननेस तुमी फॉलोअप करा. नाजाल्यार परत फावटी मारची पडटली. आपली बाउंड्री दाखयात. शेजारी कोण तुजो आहा तेकाय जाय जाल्यार आपयात आनी ती सारकी सर्वे करून घेयात. आनी दुसरी गोश्ट तुमचे देगे एक प्रायवेट जमीन आसतली त्या प्रायवेट जमनी बद्दल मेजरमेंट करूंक लावनाका. तुमची जी बाउंड्री आसा आनी ते तेंचे कडेन ऑलरेडी रिकॉर्डाक आसता त्यो बाउंड्री तुमी दाखयात. आनी जितकी शेतां आसा जेका एप्लिकेशन केलां तेजी तुमकां नोटीस येतली ती नोटीसीचा पर्सनली हजर रावन ते काम करून घेयात. आनी दुसरी गोश्ट एक म्हाका सांगूंक दिसता की समज एक 15 दीस जाल्या नंतर नोटीस जर येवंक ना जाल्यार नोटीसच्या संबंधीत तलाट्या कडेन चवकशी करा किंवा मामलेदार ऑफिसान किंवा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चवकशी करा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो उणाव जाला. पर्यटक कमी जाल्ल्यान धंद्याचेर परिणाम जाला अशें शेक ऑपरेटर सांगतात. दसऱ्या दिसांनी दर्यादेगांचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक आयिल्ले. मात सध्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाला अशें शेक ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो सांगता.
हे प्रस्न सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्या कडेन बसका जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें क्रूज कार्दोजो सांगता. दसरो जालो तेन्ना जायतो लोक येयल्लो नेबरिंग स्टेटांसून, बट बरें आहलें, बिजनेस बरें आहलें. आतां कितें जालां, आतां स्लो जाला. बट कितें चार्टरूय पयलीं कितें जालें, चार्टर येताले सगळे मिक्स टुरिस्ट आसताले, सो ते आमकां तितलें फील जायनासलें. बट आतां कितें जालां, चार्टर 2-3 येयल्या. बट म्हाका दिसता नोव्हेंबरान म्हणल्यार सुबेज जातलें. आतां जे थोडे कडेन थोडे आमच्यो फेमस बीचीस आहा तांकां इंडियन आसता, बट आमचे लायक काबोलिसीम दॅट सायड, इवन इन हांवें बागा फोन मारलो राती, बागा म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो, तो म्हणटा बिजनेस कांयच ना. बट आतां कितें जालां, चडशें विकेंडाक कितें जाता, फ्रायडे सॅटर्डे संडे कडेन जावन अशें करून कितें आसता. बट आमकां कितें जालें, जेन्ना पॅन्डेमीक जालें, पोस्ट पॅन्डेमीक कितें जालें, जेन्ना भरपूर इंडियन ट्युरिस्ट येयले, सो आमकां कितें दिसलें तेंच ट्रेंड उरतलें म्हण. पूण आयज तशें जावंक ना, बट जायते लेस जाले ट्युरिस्ट. कित्याक थोडे ट्युरिस्टूय दुसरे डेस्टिनेशनान वयता. सो आमी एक्चुअली वी कांट ब्लेम गव्हर्मेंट ऑल द टायम. वी ऑल्सो हॅव टू डू समथींग अबाउट. आमी कितें करपाक शकता की आमी एक्चुअली चीफ मिनिस्टर ऑर ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन एक बरी मिटींग घेवन आमी जी प्रॉब्लेम आहा, लास्ट टायम सीएमान एक मिटींग घेतली तेन्ना आमी जायती इश्यू काडले, बट थोडे इश्यू अजून पासून पेंडींग उरल्या. सो ते आमी पोतून सीएमा कडेन नाल्यार ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन उलोवन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी करपाक जाय. अदरवायज इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू रिवायव. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचोच निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता. दिवाळी ही उजवाडाची परब. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो परबी. दिवाळी सगळ्या तना मनान आमी उजवाड निर्माण करया, गोंयाक मुखार व्हरया, गोंयाक उजवाडाचे दिकेन व्हरया. आमकां नवें गोंय निर्माण करपाचें आसा, आमकां नवी ज्योत निर्माण करपाची आसा, नवो उजवाड. ह्या उजवाडाचे दिकेन तुमकां व्हरपी नवी दिवाळी आमी मनोवया. आमकां सगळ्यांक नवी दिवाळी मनोवपाची आसा, उजवाडाची नवी परब, सगळे कडेन उजवाड पेटोवपी, काळजां मनांत उजवाड पेटोवपी ही दिवाळी. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात.